कित्याक तूं एकल्याकूच चान्स दिनाका गिव तेका तिसऱ्याक दी हे सगळे येयले कितें आपल्याची कितें मांडणी घेवन येयले हिंगा कळ्ळें न्हू तेका सगळ्यांक उलोवंक दी कळ्ळें न्हू ना म्हाका म्हणनाका आतां तेका दी तिसऱ्याक दी हें ना सगळ्यांक कितें आमी आमची कितें मांडणी घेवन येयलेले आहा न्हू म्हाका बरें दोन हे उलोवपाचे आहा एक म्हणटा ते आमचो फाटल्यान डीएनएफ येयला पळय तो तांकां तुमी कमिशन 8 दीस दिलेले आहा ओके दिस इज माय प्रॉब्लम कळ्ळें न्हू आमकां प्रॉब्लम जाता वी आर फेसिंग प्रॉब्लम ते कित्याक दिसाचें तुमी कितेंय करा पावल मध्ये कोणें हें केलां कितें केलां आमकां कांय प्रॉब्लम ना पडचे मायकल बरेडो आत्माचे जाती अटॅक करता आणि भायर सोडता at night they are breaking everything regarding law see I just wanted to from the sarpanch or body member of village panchayat they had given permission day and night to work for them कित्याक दिसाचे दिया and they are also writing कित्याक आमकां प्रॉब्लम जाता we are facing problem रातचे पिक्चर दीत ना ते गाडा करता सगळे आके पडून जाता रायट हे प्रॉब्लेम पहिले हे सॉल्व करा लोकांचे डे एंड नाइट त्यांचे काम चालू असतं 5:30 ते 6 काम टायमिंग क्लियर होईल ते आमचा प्रॉब्लेम ना तुम्ही करा किती ऑलरेडी पास झाले गेलेले आहे आम्ही बोबाड म्हणून काय फायदा नाही बट नो यूज पण किती हा आमका पण हा खुशी राहू दे का पीसफुल राहू दे विदॉन एक पीसफुल कित्याक आम्ही जे काम करता रातचे पण घेतला आमका पीसफुल जाय 5:30 घाल बरे आमचा प्रॉब्लेम ना रे ठीक आहे ते ऑलरेडी क्लास घेऊन येतात आता बघ क्लास घेऊन क्लास मध्ये डेली मध्ये आम्ही सांजे किती करतो आम्ही संचनाची बसता ऑल मध्ये एव्हरी डे ऐकू ना ते सगळ्यांनी रे होय आम्ही असता दिवस सगळे आम्ही भुरगे बसता आमचे एका ती बसता बरे नो डेली लाईट पण मग an issue of handling this thing is the DLF who's handling the project manager should be informed about this, stating that none of the labels will be cut down here. Really, timing is it's not all coming down in front of our office over there. There are about 20 to 25 boys at night, at 1 o'clock, 12 o'clock, 11 o'clock at night, sitting in front. We don't know who are there. Robberies are happening all over. We don't know who these boys are. The other day I called the cops. I got some people arrested. But we are all living in Beres. You don't know who these people are. When once robberies start taking place, I'm busy with work. My mom is alone. My neighbor has 2 daughters. And these guys are coming and drinking in front of my place. There's many laborers, no? Of the DLF and many laborers around. Many laborers. Working. आजच्या आपल्याला लेकिन धाकटे करत लोक 50 सालाचे काम पडले अरे ना 18 व्हीलर डायरेक्ट सांगता की आम्ही मेट्रो कुठला काम करतो 18 व्हीलर आम्ही सगळे आडून त्या रिकॉर्डिंग करून Operated night, no? डायरेक्ट ना आपको तरी सांगा की कोणाचे नाव घेऊन ना आणि मॅडम 50 टनाचे टनाचे 14 15 टायर घेतले आमची इलेक्ट्रिसिटी कट जाता रेफ्रिजरेटर होता एसी होता एका रिस्पॉन्सिबल कोड ते तोडटा चालले आणि दुसरे तुमचा साइड झाले तो बेटा रायगडला बेटा विषय डायरेक्शन निकाल
दुसरे कितें जाणा तुका जाय जाल्यार न्हू आमी कितें सरावंडींग रावता पळय यू वांट अ सिग्नेचर ऑल्सो न्हू आय एग्री पर्सनली आय गो एंड आय एग्री कित्याक आमचे आपलो रूल त्रास जातले आराम पयलींच्यान ते फोडून रत्नाकर नाही. ओके तुम्ही आज ग्रामसभा अटेंड केली आणि आमी पळयले खुबशे इशू तुम्ही काढले सो तेतूंतले मेजर इशू अशे कितें आसा गांवांत सो मेजर इश्यूज जावन आसा म्हणजे मेजर इश्यू म्हणजे कितें आसा मेजर इश्यू म्हणजे आमचे लागचे हांगासरल्यान जे व्हडले व्हडले ट्रक्स आसा वयता नियरली 50 टन्साचे जे ट्रक्स वयता ते रातचे इलेक्ट्रिसिटीचे वायरी तोडटा वायरी तोडून आमचे जे लोकल्स आसा तांकां त्रास जाता रातचो 12-1 ते वायरी तोडून वयता आनी आमचे रिफ्रिजरेटर वयता मागीर तुजे AC वयता हेका रिस्पॉन्सिबल कोण हो मेजर इश्यू आसा. सेकंडरी दुसरी गोष्ट आमचो जो फेमस वर्ल्ड फेमस म्हणल्यार जाता रेस मागोस बीच आसा त्या नियरली 4 वर्सां जाल्यार तेंचे कडेन फाटल्यान फॉलोअप करीत आसा की लायफ गार्ड डिप्लॉयड करचो म्हणून आनी एक चेंजींग रूम आनी एक टॉयलेट करचें म्हणून. सो म्हाजी मागणी आसा बाबा आमचो रॉन फावटे टुरिझम मिनिस्टर हेंच्यांनी हितून लक्ष घालून खंय तरी हेजो आमकां रिजॉल्व करून हो मॅटर रिजॉल्व करून दिवचो. कित्याक ना अशें जावं नाका की फाल्यां बाबा कोण तरी कोणाचो एक मनीस आपल्या फॅमिलीचो मेंबर फाल्यां थंयसर ना जावपाक नाका आनी फुडें असो आमकां वायट आमच्या गांवांत असली कसली घटना घडोवंक जायना म्हणून आमच्या फाटल्यान 4 वर्सां सातत्यान लागला की बाबा लायफ गार्ड एवरी समर जेन्ना पीक टायम आसता ट्युरिझमाचो तेन्ना हांगासर आमकां लायफ गार्ड डिप्लॉय करून दिया. आणि तुमचे सरपंचाचो रिस्पॉन्स कसो आसा पळय एवरी टायम आमी सरपंचाक सांगता एज अ चेअरपर्सन तिका आमी रिस्पेक्ट दिता पूण आमची हांगासर कसलीच ती म्हणजे कन्सिडर करिना सांगचें म्हटल्यार एवरी टायम जो तिजो जो हजबंड आसा हांव ताका सो कॉल्ड प्रॉक्सी सरपंच म्हणटा प्रॉक्सी सरपंच. सो आयज जशी ग्रामसभा जाल्या तशीच ग्रामसभा ह्या नियरली 8 वर्सांक केन्नाच जाली ना. कळ्ळें तुका आयज जशी ग्रामसभा कशी दिसली की आमी जे सांगता ते म्हणजे आमी जे आमचे हे करता सजेशनां घालता ती आयज तेंच्यांनी बरे भशेन अशी केन्नाच जावं ना कित्याक एवरी टायम भलतेंच जातालें कितें. सो हांव इतलेंच तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता फॉर द बेटरमेंट ऑफ रेस मागोसाक तुमी सगळे एकठांय जावन तेंच्यांनी अशें आमकां की आमी ऑपोजिशन अशें पळोवन आमच्या हेचो नजरेन आमकां पळोवंक जायना गांवचें बरें जावपाक जाय फॉर बेटरमेंट ऑफ रेस मागोस हेंच्यांनी एकठांय येवन आमी जे कितें पॉयंट्स मांडटा बरें बरें तेजेर हेंच्यांनी विचार करून ते लोकांक डिलिव्हर करपाक जाय. कितें एक्झॅक्ट कितें जाता प्रॉक्सी सरपंच कित्याक म्हणटा तो सो एवरी टायम कितें आसता की जो सरपंचाची ड्युटी आसता की जो हांवें सपोज क्वेश्चन केलो जाल्यार फाल्यां सरपंचाची ड्युटी आसता की सरपंचान आन्सर करा त्या टायमार सरपंच आन्सर करिना तिजो हजबंड जो आसा तो आन्सर करता इज अ पंच मेंबर. कळ्ळें तुका आमी तेजे अगेन्स्ट अशें पर्सनली तेजे अगेन्स्ट काय ना पूण आमचें जें कितें आसा जे गांवच्या लोकांचें कितें आसा तें तुमी तुमकां आमकां हें करून दिवपाक जाय तुमी रिजॉल्व करून दिवपाक जाय म्हणून आमी तुमचे कडेन येता. तें सपोज जायना जाल्यार आमी येवन कितें फायदो हेचो. आतां आमचे गांवचे आमचे इतले यूथ आतां अनएम्प्लॉयड आसा सो तेंच्या खातीर कितें तरी एक आतां बरी हेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट आतां आमच्या वाठारांत जे रेस मागो जुरिडिक्शनान बरी बरी हॉटेल्सां येता तेंचे खंय टॅक्सी लागपाक जाय तेंचे फाल्यां खंय तरी पोटा पाण्याचें कितें तरी जावपाक जाय असले विचार हेंच्यांनी करपाक जाय ना अशें न्हू की फाल्यां डिस्ट्रक्शन करीत रावचें गांवचें. खंय बरे विचार हेंच्या तकलेन येवन देवान हेंकां बरी बुद्धी घालपाक जाय की बाबा गांवच्या लोकांचें कितें कशें तरी बरें जावपाचें हें हेंच्यांनी इतलोच विचार करपाक. दुसरी गोश्ट आयज आमच्या ग्रामसभेक बरो जो प्रश्न मांडलो जो आमच्या गांवचे सुपुत्र जे 25 वर्सां राजकारणान आसलेल्यान 25 वर्सां राजकारणान आसून तेंच्यांनी बरी बरी जे आमच्या हितून आमच्या गोंया सरकारान बरी बरी तेणें पदां हें केली बाब लेट सुरेश विश्वनाथ खवलेकर हेजे आयज नांव आमचो जो ग्रावंड आसा फुटबॉल ग्रावंड आसा ताका दिवपाची आयज आमी मागणी केलेली हेंचे कडेन त्या मनशाची. आनी आमचो दुसरो गोश्ट आसा की तेजो जर त्या ग्रावंडाक नांव दिलें जाल्यार भुरगे खंय तरी ते भुरगे त्या ग्रावंडार खेळोन त्या ग्रावंडाच्या नांवा वयल्यान तेजें नांव वयर खंय तरी वयर सरतलें इतलेंच आमची मागणी आसा हेचे कडेन. आनी We just had the draft commentary and issue regarding the DLF projects. There are a lot of laborers who keep on coming down every now and then and creating a habit, nuisance, drinking, going forward. And all these are laborers, we don't know who they are from. They're all coming all next to the front of the houses and nothing to take care of them. So I think the DLF project manager should make sure that they are kept inside the facility and take care of them all day. We cannot just be loitering all over. We are having people like dentists being robbed and all. They are not big time people who can hire security guards 24/7. I'm so sorry, we don't have that much money. But and that is the main issue what we are facing with the DLF. Secondary, I would say, is
they should check the bow wells which are there. They should check that because each the swimming pools might be 10 to 12 feet. Each of them will take about 22,000 liters of water maybe. And how much water is available? All the villages are going to suffer. Trust me, one day all the villages are going to suffer. Then after there's no crime. Some of us might have flats here and there. Okay, then what about the villages who don't have money? They are relying blatantly on only the water from wells. Our PW supply is irrelevant. That comes once in 2-3 days. I've seen it from our time. But it's a very risky thing right now. The race smuggle is there because of these bow wells. If you stop the bow wells, no worries. But curtail the size of the pools. Curtail the size of the pool. That way, we also save. Now the second issue is the cruise boats. Now we have from bathing to race smuggles going up to takeaways. There are many people who are suffering. People are not voicing their things because they are scared because of this cruise boat owners. But I would request these cruise boat owners also, be a little bit courteous to the people staying around. And at about 10:30, 11 o'clock, lower your volume. Stop it at that time because till 12 o'clock you are blasting music outside the houses. And check on the street. They have these huge sounds which are like 2 PAs, which are you don't require for these pretty cruise boats. So blasting is so loudly disturbing all the people in the area. And then some of these people tell us, no, use soundproofing materials for your windows and all. Really? We are gonna use fenesters which are like 1 lakh, 2 lakhs per window. So sorry, we don't have that money. Please at least be courteous, take care of the villagers also. I would request the panchayat body and all. I'm sure they are very helpful. Sarpanch, they're very helpful, I tell them. But these are the major issues about this. Thank you very much. Yes. श्रुती तोडणकर डेप्युटी सरपंच ऑफ PDS मागूस पंचायतीची आणि आज आमची हांगासर ग्रामसभा आसलेली त्या ग्रामसभेन म्हणजे खूप जाणांचे क्वेश्चन आसलेले की ते प्रोजेक्ट बी येयले DLFचे प्रोजेक्टाचे लागून कितें कितें जालें म्हणजे तांकां नॉयज पॉल्युशन जाता कितें जालें तेच्या लागून आमी सगळें सोल्युशन दिल्लें आसा म्हणजे प्रपोजल घेतलेले आसा आनी तेका आमी बॉडी डिस्कस करून सगळें आमी तांकां तें सोल्युशन दिवन म्हणजे तांकां हें धाडटली आणि बाकीचे आसा हेजे रोडाचे आसलेले नाल्लाचे आसलेले ते आमी तेंचे सगळ्यांची हे प्रपोजल घेतलेले आसा आनी आमी ते मागीर बॉडी मिटींग घेवन आसतात पळय तेन्ना मागीर आमी सॉर्ट आउट करून तेंचे मागीर तांकां सोल्युशन दितले DLF जो प्रोजेक्ट तुम्ही म्हटलो त्या प्रोजेक्टान तांकां खूप अशे लेबर्सांचो त्रास जाता म्हणून तेणी सांगलेलो आसा तेजे तुम्ही कशें कितें चिंतलेलें तुम्ही कसो कितें प्लॅन करपाक चिंतलेलो आसा तेजें ना आतां एटलिस्ट प्रपोजल आतां जस्ट येयला न्हू आमी तें आतां बॉडी मिटींग आसतली पळय तेन्ना आमी डिस्कस करता आनी तांकां मागीर फॉर्वर्ड करतले तेंचे कितें आसा पळय आनी क्रूज बोट्स ज्यो आसात त्यो लोकांक त्रास करतात हांगा असो इश्यू आतां तेंचे जे आमकां आयजूच सांगलेलें आसा ग्रामसभेक कितें तेंचे की तांकां म्हणजे रातचे ते वन नायट तेंची ते हे नॉयज पॉल्युशन आसता ते आतां आमी म्हणजे तांकां टुरिजम हेका आसता पळय न्हू पेट्रोलिंग जावं बाकीचे आसा पळय तांकां फॉरवर्ड करतले आनी मागीर प्रॉब्लेम आसा पळय ते सॉर्ट आउट करतले पयलीं नोट करूं नाशिल्लें तें ना नोट केलं म्हणजे आमकां कळटा आमी जशी दुसरी सांगता तेन्ना आमी हेच करता न्हू ओके